दुबाविताक शेनवारा 17वेर पेडणे न्यायालयान 14 दिसांची पुलीस कादय सुनायल्या. दुबावित आसलेकीन सुबीक 2 रशियन बायलां सयत बालखजन कोरगांवां रावपी मृतस्मिता सायकिया तशेंच गोंय आनी हिमाचल प्रदेशांतूय आनीकय खून केल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव. ते दृश्टीन सद्याक तपास चल्ला. मृतस्मिता सायकीक गुळे वखदाच्या ओव्हरडोसाक लागून मरण आयिल्ल्याचो अदमास. ह्या हत्याकांडाचो पुलीस खोलायेन तपास करतात, पूण पुलिसांच्या हाताक अजून कितेंच लागूंक ना. मांद्रे पुलिसांक दुबावित आलेक्सी खंय रावता तें खबर ना. हरमल मोर्जे वाठारांतलीं घरां आनी भाड्याच्या कुडींचो केलो तपास. संबंदीत घरधन्याकडे उलोवपूय केलें, पूण दुबावित खंय रावता तें कळ्ळें ना. दुबावित खरी म्हायती लिपोवपा खातीर मुद्दाम तपासांत सहकार्य करिना. दोनूय रशियन बायलांच्या खुनांत वापरिल्लें हत्यार पुलिशेन जप्त केलां. आपणे 2 न्हय जाल्यार कितल्याशाच जाणांक मोक्ष दिल्ल्याचो दावो दुबावितान केला. हाका लागून गोंय पुलिसूय अजापीत जाल्यात. एका खुनाचो तपास सुरू आसतना दुसरो खून उक्ताडार आयला. गोंयांतूय न्हय जाल्यार हिमाचल प्रदेशांतूय तो कांय दीस राविल्लो. देखून थंय लेगीत ताणें खून केल्ल्याचो दुबाव. ते दृश्टीन तपास सुरू. 15 जानेराक एली कास्तोनावाचो हरमल बामणभाटी हांगा गळो चिरून खून. शुक्रारा 16वेर एलिना वाहिनाची कूड मोर्जी मदल्या वाड्यार सापडिल्ली. तिचोय गळो चिरून खून केल्ल्याचें स्पश्ट जाल्लें. 14 जानेराक कोरगांवां बेशुद्ध अवस्थेत सापडिल्ली मृतस्मिता सायकियाच्या मरणाचें कारण समजूंक ना. गुळे वखदाच्या ओव्हरडोसाक लागून तिका मरण आयिल्ल्याचो दुबाव. मृतस्मिता सायकिया हिचोय आपणेच खून केल्ल्याचो दुबाविताचो दावो. आपूण लोकांक मोक्ष दिता, आपणे जायत्या जाणांक मोक्ष दिल्याचें ताणें पुलिसांक सांगलां. पुलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायकाच्या मार्गदर्शनाखाला पुलीस पंगड दुबाविताच्या गुन्यांवकारी फाटभुंयेचो करतात तपास. रशियन पर्यटक नेमको सायको किलर आसा काय कितें? गोंयांत ताणें आनीक कोणाचो खून केला काय? ह्या एंगलान पुलीस तपास सुरू. दुबावित सेगीत आपली जबानी बदलता. म्हाका दिसता तें अशें की मारपी रशियन तो ताणें रशियेक तांकां मारूं ना, तें थंय डिफिकल्ट मारपाक. गोंयान इजी. गोवा इज अ सॉफ्ट स्टेट. सो रशियेच्यान तो गोंया आयलो आनी गोंयान ताणें मारलें आनी ताका पसतले अशें ताणें चिंतून ताणें मारलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.